युती पक्ष सरकारा बरोबर आसा पूण केन्ना सरकारी कार्यावळीक विरोध केल्लो ना। हे युती सरकार 5 वर्सां मेरेन सरकार चलोवपाक सक्षम आसा। बरे रितीन हे सरकार चलतलें म्हण ह्या वेळार राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकार उलयला। आरडेक्स गोवा खातीर चीफ रिपोर्टर कॅन्झिल रॉड्रिगीस। फुडल्या विधानसभेक सादारण आतां म्हाका दिसता 5 वर्सां 4 वर्सां 2-3 म्हयने आसा आनी सद्या तरी आमी वांगडा आसा। लास्ट टायम युती करूं नाशिल्ली, युती तुटलेली आनी प्रत्येकाक आपलो पक्ष वाडोवपाचो अधिकार आसा। आनी म्हाका दिसता अजून तशें उलोवप कांय जावना, तेंचे कडेन आमचे कडेन उलोवप जावना। आमचे 40 मतदारसंघांनी पक्ष पावण्याचेर काम चालू आसा। थोडे फार प्रमाणात मोगो पक्ष आनी गोवा फॉरवर्डू काम करता। ऑर्गनायझेशन काम करपाक कोणी कोणाक आडूना। करेक्ट। प्रत्येकाक आपली पार्टी वाडोवपाची आसता। त्या भितर समज फाल्यां पणजे काम करपा जाय गोवा फॉरवर्डाक, ते करतात, मोगो पक्षूय करता, किंवा फाल्यां फातोर्डा करपा जाय आनी आमचो पार्टी थंय काम करता। आमची प्रत्येकाक हक्क आपली पार्टी तशें वाडटा पार्टी। सर, एके सायडीच्यान ते स्टेटमेंट करता पूण एके सायडीच्यान ते तुमच्या गव्हर्मेंटाच्या बरोबर सत्तेन आसा। हाऊ डू यू सी दॅट? की गव्हर्मेंटा बरोबर सत्तेर असले तरीच गव्हर्मेंटाचे कार्यक्रमाक तेंच्यांनी विरोध करूं ना। कारण महाराष्ट्रान कसं आता शिवसेना बरोबर आसा आनीक महाराष्ट्र गव्हर्मेंटाक विरोध करता, तशी ते विरोध करना। ते सगळे पक्ष आमचे बरोबर आसा आमचे युतीतले आनी आमचे भितर कांयच मतभेद ना। सरकार 5 वर्सां पर्यंत टिकता। ते म्हणटा की MGPचे धवलीकरान रिसंटली स्टेटमेंट केला की 24 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आमचे स्ट्रॉंग हे आसा, आमी कॅन्डिडेट्स घालपाक आमची तयारी आसा फाल्यां इलेक्शन देखून जालें जाल्यार। सो BJP 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी सक्षम आसा खंय आसा? तशें लास्ट टायम आमी कॉन्टेस्ट केल्ले। हो वर्कशॉप म्हणजे आमचे भारतीय जनता पक्षा भितर आमदाराक वर्कशॉप आसता, खासदारा खातीर वर्कशॉप आसता, किंवा आमचे पंच मेंबर तांकां वर्कशॉप आसता, नगरसेवक, जिल्हा परिशद हांकां सगळ्यांक आसता। आमचे ट्रेनिंग कॅम्प आसता। लास्ट टायम आमी लास्ट इयर आमी जन्म शताब्दी निमित्त दिनदयाळाच्या आमी अशे कार्यकर्त्यां खातीर एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी अभ्यासवर्ग घेतले। म्हणजे त्या कार्यक्रमाक मंडळ समिती किंवा बाकीचे प्रमुख कार्यकर्ते अशे एक 50-60 जाणांचो आमी अभ्यासवर्ग घेतला। तांकां ट्रेनिंग कॅम्प म्हणजे पार्टी बद्दल सगळी म्हायती दिवप, पार्टी भितर कशें काम करप, किंवा लोकप्रतिनिधी आहा पळय तांकां समाजा खातीर कशें काम करप, आपल्या वार्डान कशें काम करप, हेजी कांय म्हायती दिवप कामाक वचप। अशें करून आमी सरकार स्थापन केलें। तेजे मदीं गोंयच्यो लोकसभेच्यो निवडणुको जाल्यो आनी दोनूय कडेन दक्षिण गोंय आनी उत्तर गोवा आमी दोनूय मतदारसंघ जिखले। मागीर जिल्हा परिशदेच्यो निवडणुका जाल्यो। आज की आमी भुरगेपणान पळयताले बाबा काशीनाथ परब कशे प्रवास करताले, की एक सुटकेस घेवन त्या वेळाचेर बसींनी प्रवास करताले आनी तेंच्यांनी हो पक्ष वाडयलो। म्हाका याद जाता भारतीय जनता पक्ष जातकर स्थापन जातकर त्या वेळाचेर आमची राज्यकारिणीची बैठक जाताली। तेन्नाच पक्ष 1990 हळूहळू वाडटालो आनी आमकां फक्त 2 गाडयो राज्य कार्यकारिणीच्या आमी माधवाश्रमान कार्यकारिणीची बैठक घेताल्यो। आमी भारतीय जनता पक्ष आनी मोगो पक्ष बरोबर गेले। त्या वेळाचेर गोंयभर सगळ्याक काँग्रेस पक्षाच्या विरोधी वातावरण आशिल्लें, भ्रष्टाचार वाडलेलो, एकामेकाक कोण आयकनाशिल्लो। 2012 आमी पूर्ण गोंयभर म्हाका याद जाता सादारण हांव आनी नरेंद्र सावयकर ते पूर्ण 24 वरां आनी 39 मतदारसंघान आमचे त्या वेळाचेर मनोहरभाई पर्रीकाराची यात्रा गेली आनी त्या यात्रेंतल्यान
एक गोंयभर वातावरण तयार जालें आनी स्पश्टपणान गोंयच्या जनतेन स्थापन केलें. तेजे नंतर आमी 5 वर्सां सरकार चल्लें आनी 2017 निवडणुकी केले. 2017च्या निवडणुकीक सुद्दां सगळ्यात जास्त मत आमकां पडली. सगळ्यांच्या कार्यकर्त्याच्या मेहनतीन आनी कश्टान आमकां बरे दीस पळोवपाक मेळ्ळे आसा. आनी निश्चितपणे आज तुम्ही जे हांगसर कार्यक्रमाक आयल्या, जो कार्यक्रम म्हणजे प्रशिक्षण वर्गाक आयल्या, तेजे ह्या हेतूंतल्यान सगळे आत्मसात करतले आणि आपल्या वार्डान आसूं, आपल्या मतदारसंघान जिल्हा परिषदेच्या हेतून ते काम करता अशें तुमचे कडेन मागता. This is the party's regular activity, which is a training workshop for all the elected representatives of the statutory bodies, that is the panchayat, municipalities, corporation and the jilla panchayats. So in all BJP supported आणि BJPचे पार्टी वर्कर जितले आसात हे सगळे जाण आयच्या ट्रेनिंग प्रोग्रामाक हांगासर आयिल्ले आसात. अरावंड 200 सुमार सगळे जाण हांगासर आत्ता आसात आणि एक दिसभराचो वर्कशॉप आसतलो. तातूंत आमचे सगळे पार्टीचे एक्सपर्ट्स आसतले, चीफ मिनिस्टर आसा तेंच्या सगळ्यांक एक गायडन्स मेळटलो आणि मुखार कशा पद्दतीन आमी बऱ्या पद्दतीन काम करपाक शकता तेच्या संबंदांतलो हो सगळो वर्कशॉप आसा.